बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. एकाच मनान एकाच काळजान जेजूक भेटूंक आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. स्तोत्र 130 आनी 8 वळ्यो 1 ते 3. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगले म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगट्यां परस व्हडतो. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाक वाखाणटा. तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हज्या काळजाक गोठ केलें. म्हाका धीरान बोल्लोय. तर आतां आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. गीत आमी गावया. We are here to praise you. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that say, I love you, Lord. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that says, I love you, Lord. विशय येयात सगलें तयार जालां. येयात सगलें तयार जालां.
लुकाचें शुभवर्तमान अवेसवर 14 वोड 17. सुम्या जेजू, तुका आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमच्या जिविताचो तुका राजा आनी दोनी करचे सुवातेर संवसारी ग्रेस्कायेक आमी चड म्हत्व दिलां. तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमचें जिवीत नवसोचे सुवातेर तुज्या उतरांची आमी बेपरवा करून आमकां जाय तशें आमी जिवीत जियेल्या. आमकां बोगोस जेजू. गीत आमी गावया. I3 पेज नंबर 116. आमी फकत 2 वर्सीस गायतले. Deva solo apoi schela atatori lagi sota pakawatu saitu sola atatori Fortuneta Saiti Vorsa Patkan Mola Atatori Olgun Geta Bauboinachi Patokela Atatori Mafi Magda. माथेवाचें शुभवर्तमान अवेसवर 1 वोड 21. ती एका पुताक जोल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितली, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतलो सोडयतलो तो तोच. तर आतां आमी जेजूच्या नांवाची वाखाणी करुया. जेजू, तुजें नांव बापान निवडलें, बोडव्यान परगोटलें, मारेन उचारलें. जेजू, तुजें नांव स्वर्गार गाजयलें, पृथ्वेर कित्तिलें. जेजू, तुजें नांव व्हडतें, तुज्या नांवान देंवचार पडून वेता. जेजू, तुजें नांव घेतल्यार आमकां संतोश मेळटा, काळजाक शांती, जिवाक गोडसाण मेळटा. जेजू, तुजें नांव एकसुऱ्यांक सांगात, ओस्कोतांक घोटाय, अपराध्यांक माफी, दुखांत बुजवण, पिडेंत बोड, मोरनाक बोरवोसो आनी पोरजोळ जिणेचो. जेजू,
तुजें नांव जावन आसा सगळेंच स्वर्गार हे संवसारांत आनी आमच्या जिवितांत. गीत आमी गावया Q8, पेज नंबर 169, Q8. Gita gabon gabon nawang tuja Dorek ti sawakan toliaw tuka Sorves pora deva deva amcha Sorves pora deva bapa amcha Tumbo mogal bapa mon shakula Doyal mowal soglia tuja rotsnak Sasnak din was sasnak moy matuka Sasnak din was sasnak moy matuka. आतां आमी इल्लोसो वेळ फक्त जेजूचें नांव घेवन जेजूक वाखाणुया. जेजू 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 आमेन. Ieiat 40 वोळ 8 अशें म्हणटा. तोंड सुकता, फूल भावता, पूण आमच्या देवाचें उतर तोगता सदां सरवता. तर हेंच देवाचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया. लुकाचें शुभवर्तमान आवेसभर 14 वळी 15 ते 24. हे आयकून बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोणेकल्यान ताका म्हणलें, देवाच्या राज्यान बसत तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां अशें आपयलोल्यांक वचून सांगू. जेवणाचो वगत जातच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो, पूण सगळेंच एकसारके निबां दिवूंक लागले. एकल्यान म्हणलें, हांवें बाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें,
हांवें पाड्याची 5 जोतां विकतीं घेतल्यान तीं तपासूंक वेता. देखून म्हजें वायट दवरिनाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगलें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडुलून घोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोगराच्या वाटा थिट्यांनी बेगीन वच आनी गोरिबांक, खोड्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुवें कोर म्हणलेलें तें केलें. तोरी आसतना आनिकूय सुवात आसा. आनी दोनी चाकराक सांगता, रोस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरलां भरता तशें लोकां भितर येवंक बोळ कोर. आपयलोल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर नियाल. कांय पावटी आमी पातकाक लागून न्हय, पूण संवसारी आशेक व्हडपणाक लागून देवा सोशिल्लीं पयस आसां. फावो तो वेळ आमी देवाक दिवंक ना. आमी संवसारी वस्तूंनी गूल जाल्लीं आसता. आमच्या वावराक जोडटेक समाजांत मान मेळूंक चड वेळ दिता, पूण देवाक दिवंक आमचे लागीं वेळ ना. ग्रेस्कायेक पदवेक आमचेंच ओडपण, तशेंच आमच्याच जिवाचो आमी मोग करता. म्हणटकूच आमी देवा सोशिल्लीं पयस जाता. आमी आमच्याच जिवाक फायदो खुशालकाय हाडटल्या मनशांक चड मोल दिता. आमकां सगल्यांक देवान आपल्या राज जेवणाक आपोवणें दिलां, पूण ह्या त्या कारणांक लागून आमी तें नाकारता. हांव तुमकां एक काणी सांगतां. रोज नांवाची एक ग्रेस्त ओस्तोरी आसली. आपल्या बिझनेसाक लागून
जायते पावटी ते दुसऱ्या गांवांनी ती वेताली. तिच्या गार्डनांत काम करूंक 65 वर्सांचो नोवा नांवाचो एक गार्डनर आसलो. एकदम बरो मनीस तो. सगळें काम जबाबदारेन करतालो. विस्वाशी आनी बावाळती मनीस आसलो. रोज ताका आपलो बापूय कशी मानताली, कित्याक ती ल्हानूच आसतना तिचो बापूय मेलोलो. आपल्या घरांतलो बऱ्यांतलो बरो रूम तिणें ताका दिल्लो आनी आपल्या सांगाताक मेजाचेर जेवणाक ती बसयताली. रोजाच्यो चाव्यो आनी हेर सगल्यो वस्तू खूंय आसतात ती ताका खबर आसली. एक दीस रोजाक फोन आयलो की ताची आवय मेल्या म्हूण आनी 2 दिसांनी तिचो इंतेर आसतलो म्हूण. रोज थोडी दुखाबरीत जाली. वेगी तिणें आपलो रोप बॅगांत घातलो आनी णवांक तिणें सांगलें की म्हजी आवय मेल्या आनी 2 दिसांनी ताचो इंतेर जातलो. आनी रोजान ताका सांगलें, तुजे पासत हांवें सगलें तयार केलां. जेवणाच्यो वस्तू, पयशे आनी कितेंय तुका जाय जाल्यार आपल्याक फोन कर म्हूण सांगलें. पूण रोजान ताका सांगलें आपूण पोत्तून केन्ना येतली ती आपल्याक खबर ना. रोज आपलें बॅग घेतलें आनी भायर सरली. तितलें म्हणसर णवान एक प्लॅन काडलो की तिचे सगळे पयशे घेवन आपूण आपले एकावंटांत व्हरोन बँकांत घालतलो म्हूण. ताणें बेगीन ताच्या काबडांतले सगळे पयशे काडले आनी आपल्या बॅगांत भरले. तो पयशे घेवन भायर सरता गेटी कडेन पावतांच रोज पोत्तून आयली, कित्याक ती लॅपटॉप व्हरोंक विसरलोली. त्या लॅपटॉपांत ताचे मांयचे फोटो आनी दुसरें इन्फॉर्मेशन आसलें. रोजाक पळोवन णवा सगलो आबूज जालो. रोजान ताका विचारलें, हे बॅगांत भरून तूं कितें घेवन वेताय? तो ओगोच रावलो आनी ताचे कडेन आपल्याक बोगूस म्हूण मागलें. रोजान बॅगांत चॅक केल्यार सगळे ताचे पयशे. ताणें पयशे व्हरून आपल्या काबडांत पोत्तून दवरले आनी णवांक सांगलें, तूं आतां घरा वच, हांव पोत्तून येतकूच तुका आपयतली. तो णवा आपल्या घरा गेलो आनी रोज आपले आवयच्या मरणांत गेलें. एक सोमनान अशें रोज पोत्तून आयली आनी णवाय आयलो. णवान येवन पोत्तून ताचे कडेन आपल्या बोगूस म्हूण मागलें. रोजान ताका सांगलें, हांव तुका बोगशितां. आनी 2 दिसांनी रोजान एक तरणाटो नवो गार्डनर हाडलो. ताका पळोवन णवा थोडो बेजार कसो जालो आनी रोजा कडेन वचोन विचारलें, मॅडम, तूं सांगताली न्हय की हांवें तुका बोगशिलां म्हूण, पूण आतां तुवें नवो गार्डनर कित्याक हाडला? रोजान ताका सांगलें, पळय, हांवें तुका बोगशिलां, पूण आपलो विस्वास तुजे वयर आतां पयलीं भाशेन ना. आतां तुवें तुजे घरा वचोंक येता, कित्याक तुजीं बायल भुरगीं तुका रावता आसतलीं. मोगाच्या भावा भयणींदो, ही जावन आसा एक काणी. ही काणी आमकां कितें शिकयता काय? देवूय आमकां सगलें तयार करून दवरता. आमकां जाय कितें बरें आनी कितें बरें न्हय तें ताका खबर आसता. पूण जायते पावटी पातकाक लागून
ओ संवसारी आशेक लागून आमी देवा सोशिली पयस वेता आमी ताणणेंत पडटा. तर आमी सदांच आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आतां आमी आमची मागणी जेजू मुखार घालुया आनी आमचो मागण्यांचो जबाब जातलो. आमचें मागणें आयकून घे बापा, गायन करून जातलो. इगोर्जेंत काम करतात ते सगळे सांकिस्तांवांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. शिमितेरीन काम करतात ते सगळे पेद्यांक आनी ताचे फामिलीक भरपूर आशिर्वाद घाल आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. रात आनी दीस मासली दवरपाचे खारबी आमचे भाव आमचे पासत वावुरतात. तांकां आनी ताचे फामिलीक सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मासली विंकपाचें जायतीं जाणां काम करतात. तांच्या कोश्टांक तांकां फळ मेळो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. पोदेर आमचे भाव जायते आमचे पासत त्रास करता. तांकां आनी तांचे फामिलीक सोर्गीच्या देण्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. शेतकार आमचे भाव ओतांत पावसांत गिमांत वावुरतात आमचे पासत. तांकां आनी तांचे फामिलीक देवान सदांच राखूंक आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. तुमची मागणी तुमी जेजू मुखार दवरात. आमचो जबाब
आमची मागणी ऐकून घे बापा. सगळीं आमी जेजून शिकयलोले मागणें म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमचे स्वर्गीचे मायक उलो मारून आमी म्हणुया. नमान मरे कुरपे बोलले, सर्वेस्पो तुझे तयेंसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो, आनी सोदोय तुजो पूत जेसू. बागेंत मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.